गोंयांत मुक्ती दिसाची मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तिरंगो हुबोवन मानवंदना स्वीकारली। मुख्यमंत्र्यान तिरंगो हुबावन उपरांत लोकांक संबोधित केले। गोंयच्या उदरगतीच्या प्रगतीशील प्रवासाचो भाग जावप हो आमकां अभिमान। गोल्डन गोंय हे आमचे स्वप्न पुराय जायत आयलां। आमच्या क्रांतिकारी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचे त्याग आनी तांचे यत्न सासणाचे आमकां याद उरतले। ऑपरेशन विजय फुडाकार घेवन शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या वहासांतवादी जल्मापासून गोंय राज्याक मुक्ती मेळोवन दिवपी भारतीय सशस्त्र दळाच्या धाडशी सैनिकांक हांव ही संद घेवन सलामी दिता, अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणलें। समेस्त गोंयकारांक आणि जगाच्या विविध भागांत वास्तव्य करून आसपी विविध क्षेत्रांनी भारताचे नाव परजळीत करपी समेस्त अनिवासी गोंयकार आणि गोंयकारांक 62व्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो होणुणीत परबीं। प्रसिद्ध विचारवंत खलील जिब्रान हांणी म्हळां, लायफ विदाउट लिबर्टी इज लायक बॉडी विदाउट स्पिरीट। स्वातंत्र्य हो देशाचो चैतन्य जावन आसा। ह्या चैतन्या शिवाय खंयचोय प्रदेश निष्प्रभ आणि दिशाहीन ठरता। एक गिरेस्त अशें दायज आणि परंपरा आशिल्लें आमचें गोंय असोच पोर्तुगीजांच्या राजवटीत जुलमी जोमखंडात 450 वर्सां निस्तेज जावन पडिल्लो। पाशवी अत्याचार, इन्क्विजिशन कायद्यांतल्या जबरदस्तीन धर्म परिवर्तन, स्थानीक भाशा, संस्कृती, रिती रिवाज हाचेर हावळ हाडप अशाच भयाच्या आणि दहशतीच्या नेटार पोर्तुगीजांनी हांगासर 450 वर्सां सत्ता उपभोगली। पण कितली काळी रात जाली असली तरी केन्ना तरी सोंपताच। आमच्या स्वतंत्र सेनानींनी धैर्य, साहस, त्याग, बलिदान हाच्या परिणाम स्वरूप आणि भारत देशाच्या सैन्य दलांनी केल्ल्या कारवायेन आमचें गोंय 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा मुक्त जावन ह्या भारत देशाचो अविभाज्य भाग जालो। हो त्याग आणि बलिदान केल्ल्या समेस्त सेनानींक आणि तांच्या कुटुंबियांक पुराय गोंय कृतज्ञ भावनेन आर्गां ओंपता। गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदां सगळ्या जाणांक आर्गां ओंपता। आमचो गौरवशाली इतिहास, आमचो देशप्रेम, पुर्वजांचें शौर्य आमी परत परत याद केल्या बगर आमच्या फुडल्या पिडयेक ताची म्हायती कळची ना। म्हणून तर हो अट्टास आसा। कुंकळेचो उठाव जावन 70तलो राण्यांचो उठाव आणि पिंटो रिवॉल्ट हे परत एकदां आमी सगळ्या भुरग्यांच्या समोर हाडपाचो हो सरकाराचो प्रयत्न आशिल्लो। 19 डिसेंबर 2020 सावन ते 19 डिसेंबर 2021 हे गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स आमी व्हडा दबाजान मनयलें। ह्या वेळार भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सांय पुराय जाताली हो योगायोग जुळून आयलो। समेस्त देशवासियांक गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सांची आणि आझादी का अमृत महोत्सव ह्या दोन्ही उत्सवाच्यो ह्या अमृत काळात हांव खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता।